काणकोणा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाक 550 वर्सां पुराय जातात। ते फाटभुंयेर 28 तारखे सावन वेगवेगळे धार्मिक, आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींचे आयोजन। 28 तारखेर प्रधानमंत्री मोदी पर्तगाळी। आणि हांव गोंयच्या लोकांक आव्हान करता, तांकां नम्र विनंती करता की सगळ्यांनी थंय वचून हो मठ पळोवचो, कित्याक एक स्पिरिच्युअल एनरिचमेंट जे आमी म्हणटा ते थंय जाल्लें आसा। आणि हे 10 दिसाची संदी घेवन म्हणजे फाल्यां पर्यंत 7 डिसेंबर थंय काही सांस्कृतिक कार्यक्रम जातले, म्हणजे वेदीक आनी हे जातले, धार्मिक कार्यक्रम जातले आणि सामाजिकूय कार्यक्रम जातले, म्हणजे हेल्थ कॅम्पा सारकिले। म्हणजे कसलीच अंदाधुंदी जायनासतना आमची एक कल्पना आसा की एक 7 ते 10 हजार लोक प्रत्येक दिसा येतले, म्हणजे थोड्या दिसांनी चड येतले, शेनवार आयतार बी ते 12,000 ते 15,000 जाय, नॉर्मल 7 ते 10 हजार, म्हणजे ओव्हर एक 1.5 ते 2 लाख लोक येवपाची आमची अपेक्षा आसा। आता विशेष कार्यक्रम म्हणल्यार 28 तारखेक 77 फूट ब्रॉन्झाचो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम देवाची स्टॅच्यू, जो तुम्ही खूप अगेन पब्लिसिटी दिल्ली आसा, हांव तुमचे आभार मानता। त्या स्टॅच्यूचे म्हणजे लोकार्पण जातले आणि ते बी अशे एक विशेष अतिथीच्या हातान, जे आमचे भौमानादीक प्रधानमंत्री आसा बाब नरेंद्र मोदीजी, तांच्यांनी कन्फर्म केल्ले आसा, ते 28 तारखेक येतात। स्वामीजीन जे काम हातात घेतले, म्हणजे 550 कोटी राम नाम जप, ह्या हातूंतल्यान एक वेगळो सिग्नल संपूर्ण देशाक गेल्लो आसा। ते मागीर वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगळीवेगळी सेंटरां स्थापन करून 550 कोटी राम नाम जप करप हें एक चॅलेंजींग काम आशिल्लें। जेन्ना ते स्वामीजींनी डिक्लेअर केल्लें तेन्ना खुबशे जाण म्हणटाले की अरे कितें इतले जातलें काय म्हणून, पूण आज आनंदाची गजाल म्हणजे संपूर्ण देशांत ज्या ज्या जाग्यार स्वामीजीचे मठ आशिल्ले, स्वामीजीचे भक्त आशिल्ले, तांणी सगळ्यांनी हे चॅलेंजींग टास्क पूर्णत्वाक व्हेल्लें आसा। श्रीरामाचो जो स्टॅच्यू आसा, जो ह्या घटयेक जवळ जवळ संपूर्ण एशियांतलो टॉलेस्ट स्टॅच्यू अशें म्हटलें वता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।